करता म्हण तुम्ही बडी पडनाका, कित्याक काम कोण करता तेका करीत रावन दी। आणि ते म्हाज्या बरोबर तेणें खूब वर्सां काम केलां, पूण ताका खबर आहा कशें काम करपाक, कितें ते इनिशियल ट्रेनिंग मागीर पोस्ट ट्रेनिंग सगळें म्हाज्याच कडेन जाल्लें। सो म्हाका वयल्यान खूब आनंद जाता ही कामां जाता ते पळोवन, म्हणजे तेणें वापर केलो आपली नॉलेज, ते बसोना गप घरा बसोना आनी आपल्या अनओपोज हाडले म्हणूनय काम करनासतना रावना, काम करीत रावले। सो आतां ती आमी कशी पावती दिता तशें तुमचे आता कर्तव्य जावन आसा ती पावती फारीक करपाचे 13 तारखेर, आनी हांव आशेन रावता की तुम्ही अशें करतले। त्या टायमार हांवें तांकां प्रॉमिस केलें की तुमकां हांव डेव्हलप करून दितालें म्हणून, आनी त्या पद्दतीन हांवें जिल्हा पंचायती अंडर स्टेज आनी पेवर्स घालपाचे दोन्ही कामां घातिल्लीं। पण त्याच टायमार म्हाका आमचे स्थानिक पंच बाय निधी हेणेंय सांगला की तेणेंय पंचायतीन घातलेलें आसा। सो डबल वर्क जावपाचें ना म्हणून स्टेज पंचायती अंडर घेतल्या आनी पेवर्स जे आसा ते जिल्हा पंचायती अंडर घेतल्या। एकंदर कितें आसा, सगळे जे जाता ते पंचायत मिनिस्टर आमचे बाब मोविन गिदोणे हेंच्या लिडरशिपा खाला जाता। उद्देश एकूच आसा की गावांत जी डेव्हलपमेंट जाय ती करपाक जाय, लोकां खातीर कितें जाय, कित्याक आता बिल्डिंगे आमी पळयतात, आमची जे यूथ आसात, भुरगीं आसात ती खंय वयतली। सो अशा टायमार जे आमी ओपन स्पेस डेव्हलप केलेले आसा थंय एक सांजचे टायमार आमचे वडील आसात, आमची आई आसात, भयणी आसात, एक सांजचे टायमार एक वॉकिंग करपाक जाता, मातसो एक श्वास घेवपाक बसपाक जाता। सो हे एक लोकांचे हेल्थय चिंतून आमी डेव्हलप करपाक घेतलेले आसा। जिल्हा पंचायती अंडर पयली गटर रस्ते हे ते करपाक पंचायत आसाच, पण जिल्हा पंचायती अंडर एक स्पेशल कितें तरी करपाचें।